आम्ही हांव आनी म्हजे बरोबर आमचे आरोग्य मंत्री बाब विश्वजीत राणे जे रिप्रेझेंट करता आमच्या वाळपय मतदारसंघात हांच्यांनी आज जे मेळवले गांवांतले लोक आसले ह्या सगळ्या जाणांक आपयल्ले आनी तांचे पुराय तांकां IIT कशा पद्दतीन आसतलें हेजें प्रेझेंटेशन दिलें आनी ते जेन्ना तांकां आमी विचारलें की बाबा एक्झॅक्टली आमी 10 लाख स्क्वेअर मिटरची जागा घेतल्या तितूंतली जी देवळाक तांकां जागा दिवपाक जाय ती 40,000 जागा आमी देवळाक सोडली आनी ताज्या उपरांत कदाचित म्हणजे सरकारी जागा थंय आसल्या कारणान कोण तरी काजी लायल्या आसतल्यो कोणी तरी आनी कितें लायल्या आसतल्यो तेन्ना आमी थंयसर कोणी काजी लायता आसतले किंवा आनी कितें करता आसतले आमी सरळूच तांकां सांगलें की तुमचे जे कोणाचे कितें कडेन व्हॅलीड डॉक्युमेंट आसात ओके 21 वर्सां काजी लायता 21 वर्सां लायता त्यांनी आपले डॉक्युमेंट सबमीट करचे सरकार ताजेर विचार करता आणि जर तांकां रिप्लेसमेंट फाल्यां सकाळी प्रूव केली कोणी तरी आपली बाबा 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागा त्या धारकांत सुद्धा येता आसत जाल्यार कितें आसा जागा ताका डॉक्युमेंटाच्या प्रमाणे दिता तांच्यांनी म्हणलें की केन्ना तरी ओल्ड ऑर्डरी आसा आमच्या कडेन ओके आमी ऑर्डरी तुमी सांगले तांकां तुमी फाल्यां सबमीट करात ओके ऑर्डरी आमी जाता जाल्यार फास्ट ट्रॅक करून तुमकां रिप्लेसमेंट जागा जी आसा पळय न्हू ती रिप्लेसमेंट जागा आमची दिवपाची तयारी आसा हें बी तांकां जें आसा पळय न्हू हें सांगलां तांकां सगळें एक्सप्लेन केलें त्यांच्यातल्या 4-5 जाणांनी विविध प्रश्न जे आसा पळय न्हू हे विविध प्रश्न आमच्या समोर मांडले हांवें तांकां सगळ्या प्रश्नाची उत्तरां ही व्यवस्थीत रित्या सगळ्या प्रश्नाची उत्तरां दिल्या सरकार खंयसरूच म्हणजे बाबा तुमची जमीन हडप करपाक आसा असो ना तांकां सांगलें की ताज्या रिप्लेसान म्हणजे दर फाल्यां सकाळी तेंच्यांनी म्हटलें की म्हाजे डॉक्युमेंट म्हाजी जमीन थंयसर गेल्या इवन दो तांकां वेगळ्या पद्दतीन जर आमकां कॉम्पेन्सेट करचें पडलें म्हणजे फाल्यां सकाळी कशाय पद्दतीन कॉम्पेन्सेट करचें पडूं म्हणजे कदाचित एखाद्याचो उदरनिर्वाहाचें साधन काजी वयल्यान जर वयता आसत जाल्यार ताका वेगळ्या पद्दतीन आमकां जर सरकार म्हणून ताका कॉम्पेन्सेट करचा पडलो जाल्यार सरकार कोणाचेरूच अन्याय करचो ना हांव आनी बी रिप्रेझेंटींग द हेल्थ मिनिस्टर इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी बट आमचें एकूच म्हणणें आशिल्लें कितें तुमी ह्या प्रोजेक्टाक सहकार्य करपाक जाय इतको म्हणजे इट इज अ नॅशनल प्रायड आशिल्लो प्रोजेक्ट जेन्ना गोंयांत येता आनी तो एक सरकारी जागेन तुमी सगळ्यांनी तांकां सहकार्य करपाक जाय होय विषय आमी तांच्या समोर मांडला आनी तांकां ऑप्शन्स ओपन दवरल्या सगळी ऑप्शन्स ओपन दवरल्या की तांच्यांनी तांच्या म्हणण्यातलें की आमच्यो इतर जमनी आसा की आमचें घर आसा कदाचित तांकां सांगलां की विदीन अ 1 इयर बाकीचे इश्यूज सुद्दां ते तुमच्या जमनी मेळवले गांवांतल्या रिलेटेडचे विशय जे आहा हे सोडोवपाची सरकाराची तयारी आसा आतां आमी म्हणजे मॅक्झिमम खरें म्हणजे 60 to 70% लँड ज्या जाग्यार आतां IIT येता विच इज अ प्लॅटो थंयसर मुळात काय ना तेंच्यांनी फोकस केलें दाखयलें खंय एक्झॅक्टली IIT प्रोजेक्ट आसा हो तांकां पिक्चरूय दाखयलें तांकां IIT कंपॅरिजनूय दाखयलें म्हणजे मुंबयन IIT आतां उपरांत कशें जालां कितें त्या गांवचो विकास कसो जावपाक शकता इवन दो तेंच्यांनी थंयसर केंद्रीय विद्यालय हॉस्पिटल्स म्हण किंवा बाकी सगळें जे इन्फ्रास्ट्रक्चर IIT खातीर थंयसर घालता दे आर इन रायटींग की दे वील शेअर विथ दॅट मेळवली विलेज म्हणजे इन फक्त नॉट ओनली द जॉब ऑपॉर्च्युनिटी अँड बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी म्हणजे दे आर रेडी टू शेअर मॅक्झिमम ऑपॉर्च्युनिटीज विथ द मेळवली विलेज अँड गुळेली विलेज तांच्यांनी प्रॉमिस केलें तांच्यांनी त्या प्रेझेंटेशनाचेरूय घातलें फाल्यां सकाळी थंयसर म्हणजे कितलेशेच म्हणजे मॅक्झिमम लोकांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळूं शकता बट तितकें न्ही तर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर थंयसर आसा पळय न्ही त्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचो सगळो फायदो सुद्दां जो आहा पळय न्ही हो त्यांच्या बरोबर ते शेअर करपाक तयार आसा हे तेच्यांनी क्लियर कट तांकां सांगलां आनी त्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्या दृश्टीन आमी हो प्रोजेक्ट कसो इम्पॉर्टंट आसा गोंया खातीर म्हणण्या पेक्षा तो मेळवले गांवांतोय बी कशा पद्दतीन फायदो जावपाक शकता हो तांकां एक्सप्लेन केल्लो आसा इट इज आनी शेवटी मिटींग कन्क्लूड करता आसतना म्हणजे तांच्यांनी जरी कितें सांगलें भायर वचून प्रेसाक कन्क्लूड करता आसतना सरकारान डायरेक्टली तांच्या समोर ऑप्शन दवरल्या तुमच्यांतली 4 जाणांची कमिटी काडची जी 4 जाणांची कमिटी कलेक्टर आणि सरकार हांव आसत किंवा आमचो मंत्री आसत हांच्या बरोबर डायरेक्टली उलयतले भायर उलोवपाची गरज ना आमी ऑप्शन ओपन दवरला की त्या 4 जाणांनी रिप्रेझेंट करचें की तांच्या म्हणणे गांवा बरोबर मिटींग आमी ताका सांगलें आमकां विशय सोडोवपाचो आसा आमकां विशय मिक्स करपाचो ना त्यातील तुमचे सगळ्यांचे विशय ओके तुम्ही 4 जाणांनी जे आसा हे कोणी तरी पंचायत बॉडी घेवन नाजाल्यार पंचायत बॉडी घेयन आसत जाल्यार तेंच्यांनी मांडचें बट तुम्ही कलेक्टरा कडेन तुम्ही विदीन 4 days ह्या जागेचे डॉक्युमेंट कितें ते दिया आमी उलयता आनी तुमी 4 जाणांनी आमचे कडेन कम्युनिकेशन चालू दवरचें तुमचे सगळे विशय रिलेटेड टू दॅट लँड अदरवायज मेळवले गांवांतल्या रिलेटेड अदर लँड हे विशय जे आसा हे सगळे विशय सोडोवपाची जबाबदारी आमी दोगांयनी घेतल्या आणि बींग अ मुख्यमंत्री म्हणून हांव परत सांगता जे IIT हो मुळात प्रोजेक्ट जो आसा तो आमकां मेळवले गांवांत वळले ग्रामपंचायतीत
जातलो आणि ताका लागून विशेष करून जे सहकार्य आमच्या आरोग्य मंत्र्याचें आसा आमकां बाकी सगळ्यांचें तशें सहकार्य आसा त्याय लोकांनी सहकार्य करचें आनी व्हडलो प्रायवेट प्रोजेक्ट कारण ताका ताचो इम्पॉर्टन्स आतां कळना तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्या उपरांत ताचो इम्पॉर्टन्स तांच्या लक्षांत येतलो म्हाका दिसता म्हणजे बरेचशे जाण राजकीय पक्ष हे तांकां फितोवपाचो प्रयत्न करता पण तेंच्यांनी ओपन स्टँड घेवचो म्हणजे आयआयटी जाय काय नाका ती थंय वचून एक उलोवचें आनी हांगा दुसरें उलोवचें थंय तेंचो कोण तरी मंडळ तो तिसरो थंयसर निवेदनां दिता आनी हांगा त्या पक्षांनी क्लियर स्टँड घेवचो जर तेंच्यांनी सांगचें राष्ट्रीय पक्ष आसत जाल्यार तेंच्यांनी सांगचें नाका जाल्यार नाका म्हणून सांगचें थंयसर दोशी रावणेपणाचें राजकारण आयआयटीच्या बाबतीत करचें न्ही म्हाका दिसता खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीचो आनी कोणी आसत दोशी रावणेचें राजकारण करचें न्ही आमच्या स्टेटी खातीर प्रायवेट प्रोजेक्ट आसा आनी तो जावचो आनी हें जाल्या उपरांत म्हाका दिसता प्रेजेंटेशन आयआयटीचें प्रेजेंटेशन वयर आसा तुमी अजून पळोवना आसतलें एक्झॅक्टली आयआयटी गोंयांत येतली आनी गोंयल्यान खंयची तुमच्या खातीर प्रेजेंटेशन हांवें ओपन दवरलां तुम्ही मुद्दामून प्रेजेंटेशन पळयात तुमच्या लक्षात येतलें ते सगळे पिक्चर्सूय तुमकां मेळटले त्याची तुम्ही प्रेजेंटेशन पळोवचें आता विलेजर्स जे आहा पळय न्ही रे हांव तुका सांगता म्हाजो अंदाज आयिल्ल्या पैकी थंयसर 13 जाणांची फक्त जागा आशिल्ली तेंच्यांनी हातवेर केला त्या प्रमाणे त्याच्या वयर लोकांची जागा नासली तो तांचो एक लिडर शुभम शिवोलकर तो जीडीपीचो विशय आनी हे ते म्हणटालो हांवें ताका सांगलें आमी 13 जाणांचो न्ही गांवांतल्या 100% लोकांच्या विकासाचो विचार करता ऑप्शन आम्ही 13 म्हणजे आम्ही त्या 13 जाणांक खंय भायर उडयना आम्ही त्या 13 जाणांक ओके त्यांचो कितें ना कितें तरी सपोज थंयसर चुकून काजी आसातूय बी तेंच्यो आमी ना म्हणूंक ना परत सांगता आसातूय बी पण त्यांचोय विचार कितें करपाक जाय जाल्यारूय सरकार करता ऑप्शन इज ओपन त्याचे आमकां पुराय गोंयचो विकास आनी आयआयटी गोंयांत कित्याक जाय ती तुमकांय सगळ्यांक खबर आसा हांवें सांगपाची गरज ऑप्शन कितें पळयता सीएम तुमी ऑप्शन तांकां सांगता म्हळ्यार की वॉट आर द ऑप्शन्स यू आर लुकिंग एट तांकां सांगलां तेंच्यांनी कितें तरी ऑर्डरी आहा म्हणटा त्यो जर ऑर्डरी दिल्यो आनी त्या ऑर्डरी जर फाल्यां सांगता तेजी 5,000 लँड आमी रिप्लेसमेंट 5,000 लँड तेच्या नांवार करता सांगलां आमी तांकां प्रोटेस्ट आसतना तुमी फुडें सरतले सर कितें तें आमी सांगलां आयआयटीक थंयसर जातली प्रोटेस्ट आसतना गव्हर्मेंट रिकॉर्डार ती रेव्हेन्यू लँड जाता गव्हर्मेंट रिकॉर्डाचेर न्ही तेजे पुराय सगळे डॉक्युमेंट ही गव्हर्मेंट लँड आसा आनी तुमी ते भायली हे पळय ते सांगतात 72 सर्वे जाला ओके 72 पयलीं जर आमी लायताले किंवा 72 जर आमी लायताले जाल्यार येवंक जाय आसले आयज पर्यंत गोंयांत 72 सर्वे जाल्या उपरांत खंयसरूच एक तर ती गव्हर्मेंट लँड जरी असली जाल्यार ते बाबा तो कसयता म्हणून तेजें नांव येयलें तो एनक्रोचर म्हणून नांव येयलें कितें तरी नांव येयलें बट ह्या खंयसरूच तेजें नांव ना तेन्ना सर्वे जेन्ना जाल्ली तेन्ना टायम फ्रेम आशिल्लो ऑब्जेक्शन फायल करपाक आनी आपलें नांव करून घेवपाक आमची बी दोगूय जेन्ना आमी सर्वे केल्ल्यो इन दोज डेज वेन आय वॉज जस्ट बॉर्न आनी तेजे पयलीं बी तेन्ना देर टू गिव अ टायम लायन ते टायम लायनान ऑब्जेक्शन खंयच रेकॉर्डार ना आनी तुमी जें सांगलां तांकां की दॅट यू आर रेडी टू रिप्लेस जाल्यार म्हाका दिसना खंयचोच मुख्यमंत्री ताबडतोब आमी विदीन अ स्पेसिफीक पिरियड नांवां तुमच्या नांवार घालून दितले म्हणून तुमी सांगल्यात म्हाका दिसता की मुख्यमंत्री तुमच्या गायडन्सा सगळे डॉक्टर प्रमोद सावंतांचे गायडन्सा सगळे आमी हे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स म्हणून हांवें मुख्यमंत्रीक पूर्णपणे सहकार्य केल्लें आसा आनी म्हाका दिसता आयज मुख्यमंत्रीन जें सांगलां लोकांक की अन्याय कोणाचेरूच जावचो ना आनी म्हाका दिसता अशें एक कमी अशे मुख्यमंत्री गावता जे डायरेक्टली पब्लीक डोमेनान जे रेकॉर्डिंग जाल्ले आसा जे वील बी अवेलेबल फॉर एनी पब्लीक युजेज आय थिंक माय टोटल सपोर्ट इज टू तुम्ही 4 जाणांची कमिटी म्हटलं जमीन आणि त्याची भायली जमीन म्हणजे कसली त्यांच्या गांवांत काही इश्यू आसात कोणाचें घर आसतोय गव्हर्मेंटच्या लँडात त्या इश्यू करता तांकां मोस्ट ऑफ दिस लँड इज तुम्ही म्हाका दिसता तुम्ही प्रेजेंटेशन पळया मोस्ट ऑफ दिस लँड इज ऑन प्लॅटो एरिया मोस्ट ऑफ द लँड इज ऑन प्लॅटो एरिया तुम्ही म्हटला पळय प्लॅटो 60 to 70% एज पर सर्वे प्रेजेंटेशन पळयता मरे प्रोजेक्ट कितें कल्टिवेशन आहा प्रोजेक्ट सारको एक थोडीशी लँडान कितें काजी बीन येता आसतली अशें म्हणटा बट प्लॅटो लँड इज मॅक्झिमम प्लॅटो पळोवन घ्या मरे तुम्ही जेन्ना पिक्चर पळयतले पळय न्ही गुगल पिक्चर पळयतले त्या टायम तुमच्या लक्षांत येतलें